जीवनात डोळे हे कितके महत्वाचे असतात हे आमकां खबर आसा। आमचे कडेन सगळे आसा आनी डोळे जर बरोबर ना जाल्यार आमी पळोवंक शकना किंवा हांगा ह्या वास्तू पर्यंत पावचे नासले, पावलेच जाल्यार कोणाचो हात धरून पावतले आसले। त्या खातीर डोळे कितके महत्वाचे आसा हे म्हाका सांगपाची गरज ना आनी आमच्या अंता पर्यंत ते आमकां बरे भशेन राखून दवरप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी ते जर दवरतले जाल्यार आमी आमची एखादी स्कूटर किंवा मोटरसायकल आमची गाडी जशी टायम टू टायम मेंटेनन्स करता तशें टायम टू टायम तेंचे चॅकअप करून ताका एखादी समज वखदां लागली, एखादो चश्मो लागलो त्या वेळार ती गोश्ट करची पडटली आनी तीच जर केली जाल्यार आमच्या अंता पर्यंत आमी जे कितें जगतले 60 वर्सां 70 वर्सां 100 वर्सां तो पर्यंत आमचे दोळे बरोबर आसतले। त्याच बरोबर डोळे ही आनी एक गोष्ट महत्वाची आसा। आमी जर नेत्रदान म्हणून जर केलें फॉर्म भरलो जाल्यार आमी संवसाराक मुकल्या नंतर आमचे दोळे जे आसा पळय हे दोळे कोणाक तरी वापरूंक मेळटा आनी आमी सुद्दां अजरामर उरोवंक शकता। आयज दाखून हांव नमूद करता हें नेत्रदान सुद्दां तितकेंच महत्वाचें आहा। तें नेत्रदान सुद्दां तुमी करचें, तेजें म्हत्व जाणून घेवचें। नॉर्मली दोळ्याचो कितें त्रास आसता, कोणाक कसले दुयेंसां आसात, समजा कोणाक चश्मो जाय पडटा जाल्यार बेटे डॉक्टरा कडेन वचून बेटो टॉर्च मारून तो चश्मो बी मेळना, ताका एक्विपमेंट लागता। इवन चश्मो जाय जाल्यार ताका एक इंस्ट्रुमेंट जाय आनी ती इंस्ट्रुमेंटां जी आसा ती खूब म्हारग आसता। सो नॉर्मली गांवांनी तुमी वचत जाल्यार तुमकां तेची फॅसिलिटी मेळना। चश्मो तुमी जर कितेंय कसली दुयेंसां आसत जाल्यार ताका व्हडली दोळ्याचें म्हणटा कितें एक्विपमेंट आसता। सो गांवांनी मेळना म्हणटकच कितें जाता की फाल्यां पळोवया करून हें फुडें फुडें घेतलो आनी मागीर तो प्रॉब्लम वाडत जाता। सो हें लक्षांत दवरून आमी हे कॅम्प ऑर्गनायज करपाचें डिसायड केलें। हातून आमी कितें करतात की जर तुमकां फॅसिलिटी एवेलेबल ना, आमी सिटीनी केन्नाच करना, फक्त गांवांनी जर तुमकां कांयच फॅसिलिटी नासता दोळ्याची थंय वचून आमी ऑर्गनायज करतात। चिखला फार्मास्युटिकल्स ही कंपनी आनी मुक्ता ऑप्टिशियन्स हांकां एप्रोच केले आनी तशेंच गोवा मेडिकल कॉलेजीचो हातभार लागलो ह्या प्रोग्रामाक। सो IMA ह्या तिनूय संस्थांक मेळून हो नेत्रदीप म्हणटा ती कॅम्पेन करून सुरू केले आनी 28 कॅम्प खेडेगांवांनी केले आनी सिप्ला फार्मास्युटिकलाक अंदूय आमी एप्रोच केले आनी तांणी ऑलमोस्ट 18 लाख रुपया दिल्ले आसा ह्या कॅम्पेना खातीर। आमी ऑलमोस्ट 21 कॅम्प केल्ले आसा, हो 22वा कॅम्प खेडेगांवांतलो आनी हो ऑर्डिनरी आय कॅम्प न्हय पूण हांगा आमी ऑलमोस्ट 4 ऑप्टोमेट्रिस्ट आयिल्ले आसा आनी असलो कॅम्प करप म्हणजे फकाणाचें कामां न्हय। हाका तर लॉजिस्टिक्स म्हणटा ते पयलीं पंचायतीक एप्रोच करपाक, खेडेगांवांनी सगळो प्रचार करपाक